बायक दिवपाक लागले कितें कितें हें तुगेली पयले सुवातेर हांव सगळे हांगा जे आयल्यात तांकां देव बरें करूं म्हणटा टायम काडून आयल्यात म्हूण आनी आमचो भाव आसा ताजे खोशेन एकवटान पार्टिसिपेट करपाक पयले सुवातेर हांव सांगता की आमी फावर करिना हे MP लॅडान जे फंड आसा ते टॅक्स पेयरांचे पयशे इट हॅज टू गो बॅक टू द टॅक्स पेयर तोय एक टॅक्स पेयर सगळे आमी टॅक्स पेयर टॅक्साचो पयसो तो ज्युडिशियसली यूज जावपाक जाय इलेक्शनाच्या टायमार येता जाल्यार आतां येवन आमी व्हडलें हें करिना इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम बॅक अँड रिमाइंड दॅट वी आर सब्जेक्ट टू द वोटर इज द किंग फक्त इलेक्शनाच्या टायमार दार तशें रॉंग सेवा करपाक जाय जाल्यार दारार येवपाक जाय आयज ही इज बींग एम्पावर्ड टू बी इन द मेन स्ट्रीम लायक एनी अदर पर्सन सो आनी जेन्ना आमकां एक म्हाका दिसता तो उलोवंक ना एक मेसेज आयली ताजी जेन्ना मेसेज आयली ऑन व्हॉट्सएप एक्चुअली थ्रू थर्ड पर्सन डायरेक्ट पासून न्ही की अशी संजयन म्हाका मेसेज घाली की ताजी अशें आयल्लो रिक्वेस्ट वी डोंट बिलीव इन ऑल दॅट फॉर्मेलिटीज म्हाका कित्याक करूंक ना वी पिक्ड अप दॅट मेसेज आनी म्हाका दिसता हांव फर्स्ट टायम मेवता तुका ओके वी प्रोसेस्ड डेट ऑन फास्ट ट्रॅक सो तश्यो आनीकूय पास जाल्ल्यो आसा सो आमी तांच्या घरा वचून दितले so that they don't face the trouble and once they have they'll be independent like any other person part of the society.